पेडणेच्या मोटरसायकल पायलटांक रावपाक शेड नाशिल्ल्यान तांची गैरसोय जाता। पावसान तांचे खूबच हाल जातात। पावसान भिजत तांकां तांचो धंदो करचो पडटा। वेंचून आयल्या उपरांत पायलटांक शेड उबारून दितलो म्हूण आमदार प्रवीण आल्लेकरान आश्वासन दिल्लें। मात सत्तेर येवन वर्स जाले तरी लेगीत आजून मेरेन आपली आश्वासनां पुराय करपाक कित्याक पावूंक ना अशे प्रस्न थळाव्या पायलटांनी उपरासल्यात। पेडण्यातले पायलट आसा हे आता मोदी सरकार डिजिटल इंडिया म्हणटा जाल्यार आयची परिस्थिती पळयात पयलीं। हांव तेंच्या वांगडा आयज शेडून उबो आसा, धड एक पत्र आहा तोय बी सारको ना आनी प्रत्येक आमदारान ह्या पेडणे तालुक्याक मुख्यमंत्री दिलो, उपमुख्यमंत्री दिलो सरकारान, पण हे सादे जे समस्या जे ग्रामीण भागांतल्या लोकांच्यो ते समस्या सुद्दां सोडोवपाक सरकाराक शक्य जालें ना। आयज गेल्या हेका आमचो जो आमदार आतां स्थानीक आसा, पयलींच्या आमदारांचे हांव घेवनूच बसना कित्याक तेंचे कडल्यान अपेक्षाच नसल्यो, पण तो आमदार स्वता म्हाज्या वांगडा भोंवन सुद्दां ह्या बस स्टँडाचेर ह्या स्टँडाचेर पायलटांक आमी खुबदां विजीट दिल्यात की तेणी सांगलेलें आपुणाक तुमी संदी दियात, आपूण तुमचे शेटीचें काम जातकूनच करतलो म्हणून। पण आयज आमदार जावन वर्ष उलाटलें तरी आमदाराक हे 100 फावटी ह्या वटेन येता वयता, ह्या पायलटांची दशा दिसना काय। तांचे डिजिटल करचें पण ह्या गरीब एक्चुअली ह्या पायलटांक सरकारान कितें तरी म्हयन्याक मानधन दिवपाची गरज आसा। तेंचो धंदो पयलो जाल्यार ते पोट सुद्दां भरूंक शकना, पण तो धंदोय ते सोडूं शकना कित्याक बारीक सारीक ते रिणांनी आसा म्हणून। पण सरकारान असल्या घटकांक विनाकारण करोडांनी पयसो विनाकारण डेव्हलपिंग करपाच्या नांवार पिड्ड्यार करच्या पेक्षा ह्या पायलटांक कितें तरी अनुदान सरकारान जाहीर करपाचें अशें हांव मागणी करतां।